भौशीक बांधकाम मंत्री दीपक पावसकर आणि आमदार चर्चिल आलेमावान हालींच वेस्टर्न बायपास कामाची पळोवणी केल्ली. सरावले आनी बाणावलेचे लोक स्टील पूल दिवचो म्हूण मागणी करतात आनी म्हाकाय स्वता तें दिसता. मात स्टील पूल दिवप शक्य ना अशें केंद्रीय मंत्री गडकरींनी कळयलां. मात जाता तर स्टील पूल दिवचो म्हूण हांवें मागणी केल्या अशें आमदार चर्चिलान सांगलां. आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट. पावसकार पीडब्ल्यू मिनिस्टर आनी आमी इन्स्पेक्शनाक गेले. म्हाका सुद्दां आमचे जाय तेन्ना टीवी बी आसले. हांवें तांकां सांगिल्लें बाबा लोक हिंगा स्टील मागता, स्टील ब्रिज मागता, खंय सेरावली मागता आनी माणाले मागता आनी आजूनय मागता आनी आजून म्हाकाय दिसता जाय म्हणून. पूण प्रॉब्लेम हांव जेन्ना गाडकारी बरोबर गेलो, गाडकारीन सांगलें आपण स्टील तुका दिवपाक तयार ना. आनी तेन्नाय पारेकारा 2 फावटी हाडलो तेन्ना विजय सारस्वत जालो तेन्ना पारेकारान सांगलें आपल्याच्यान थिंगा स्टील दिवपाक जायना आनी फकत एक 25 मिटर हिंगा जाता म्हणून नावेली आसा थिंगा 25 मिटर ती स्टील जातली म्हणून. प्रॉब्लेम कितें जाला मागीर हांवें ताका सांगिल्लें बाबा हे तुगेले कलवट जे पळय आहाय ते एक कोडी आसलो 2.3 तो हांवें सांगिल्लो ताका 3.5 कर. एक कोडी आसलो 3.2 तो 6.5 केला. आनी जाय जाल्यार कलवट घालपाक सांगिल्लो आनी मेळ पाड म्हणला. आनी तरी हांवें ताका सांगिल्लां जाता तुमकां स्टील घालपाक तुमी ट्राय कराय गोवोरमेंटान गेले. आज कोण प्रेसान बरयलां हांव स्टील लायना म्हणून. हांव स्टील आसा पूण हांव जाणा स्टील घालपाक सेंट्रल गोवोरमेंटाक आनी गोवोरमेंटाक ताकद ना म्हणून. पूण दुसरी वस्त हांवें सांगली तांकां पयली ड्रेनेज जे पळय हे पळय आमी रिवर आहा ते ड्रेजिंग करपाक आनी त्या प्रमाणे पयर मिटींग केली रूस जेन्ना डीआरडी मिनिस्टर आमचो इरिगेशन मिनिस्टर बाब लिपनेरी आनी हांव आनी पावसकर आसले आनी आमचे बाणावले पंचायत आनी हें ताणें सांगिल्लें तांकां ऑलरेडी 9 crore 50 lakhs आमणे टेंडर केलो वेर्नासून हारेबांदाक हें करपाक ड्रेनेज करपाक आनी एवरेज 1.50 म्हणून ताणें 1.50 म्हणजे दोन किलोमिटर आसतलो, एक 3 किलोमिटर आसतलो, एक 1.5 किलोमिटर आसतलो. एवरेज 150 म्हणून ताणें. सो 9 crore 50 lakh ताणें ऑलरेडी सँक्शन केले. उपरांत म्हणजे कितें जातालें मुखारी उपरांत म्हणटा कॅप्टन पोर्ट चोयतलो, कॅप्टन पोर्ट हे करतले कुसडले. सो ड्रेनेज ताका सांगलें ड्रेनेज एक पाट जर तरी जाली जाल्यार मुगेले प्रॉब्लेम म्हाका मुगे प्रॉब्लेम म्हाका मुगे सत्य मुगे सजेशन हांव दुसऱ्यांक सांगना मुगे सजेशन एक पाट ड्रेनेज जेन्ना ती ड्रेजिंग जाली रिवर म्हाका हांव हॅपी. पूण जेन्ना स्टील दिल्यार हांव चड हॅपी. पूण स्टील जर दिनासतना लोकांक हांवें सांगिल्लें म्हणून ते दिताय करया म्हणून हांव आमकां फटीक पडून उलोवपाक जायना आनी फटीक पण उलोवन तेन्ना येयलें ना. म्हाका जात्यांच हांव काम सांगता कित्याक हांव जेन्ना गाडकारी बरें गेलो गाडकारी जाल्यार आपण 2 लाख पयशे दिवपाक तेन्ना जेन्ना 400 कोटी आहलो ते आपण 600 गेले 500 300 आहलो ते आपण 450 गेले 450 आपण 600 कोटी केले आनी एकी कडेन इतलें काम तुमचें गोंया एअरपोर्ट सगळें स्टेटीन जायना काय म्हणून तेन्ना काय सांगलें गोंया म्हणलें डिफरंट आमगेलें पावस म्हूण चड पडटा पावसाचे पडटा धाकली स्टेट कितें जाता तो मला तुम्ही सारको प्लॅनिंग करून करा पण आपण आनी पयशे इस्टिलीक दिना.